up to 31/5/2015, which is not in this list. सरकारान ताजेर व्हेरीफाय करचें. म्हजो प्रश्न आसा, मनशा प्रमाणे गायडलायन चेंज जाता, और डज अ गव्हर्मेंट हॅव एनी व्हाईट पेपर और पॉलिसी इन फोर्स फॉर ग्रांटिंग एक्सटेंशन टू दिस रिटायरिंग गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज? खंयच्या डिपार्टमेंटाक आसा प्रश्न? पर्सनल ताच्याच डिपार्टमेंटाक सांगून न्ही, कित्याक तांच्याच डिपार्टमेंटाक अनस्टार्ड आसा तो. खंयचो? अनस्टार्ड मिनिस्टर फॉर पर्सनल रिफरिंग. मिनिस्टर फॉर पर्सनल very clearly mentioning Dr. प्रमोद सावंत, तुमचोच बीजेपीचोच आमदार, तांणी घाल्लो प्रश्न, ताका मेळ्ळें की एक्सटेंशन गिवन टू गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज 39 एम्प्लॉईज म्हणून. आज हांगा 0 मेळयला. दॅट वॉज इन 5th of August 2014. Okay. The replies may be checked by your office. They are wrong replies given by this now also. चेक करात. तातून तुमचे मार्दोलकार, हो मार्दोलकार कसो आयलो हांगा? प्रत्येक मेंबराक वेगवेगळी हो मार्दोलकार कसो आयलो हांगा? सीएम इज वेगवेगळी आन्सरां मेळटा. हो रिप्लाय तुजो 5 ऑगस्टाचो तुमच्याच सरकारान पर्सनल डिपार्टमेंटाक दिल्लो. तांकां एक वेग दिले, तांकां एक दिला, आमकां एक दिता. ओके, बट चीफ मिनिस्टर इज आन्सरिंग यू. जालें, लेट हिम आन्सर. ऑनरेबल मेंबर दिगंबर कामत तांकां वेगळे दिला आन्सर. सगळ्यांक वेगवेगळी मेळ्ळ्या आन्सरां. म्हाका हाजेर रिप्लाय जाय. महाबळेश्वर मार्दोलकार, डज ही इज ही देयर इन द एक्सटेंशन? This was a pinpointed answer given by personnel, and what is the guideline you are following for this particular thing? Let him reply. Speaker sir, extension from personnel department have been granted to 6 officers. एक Vishnudas Arlekar, he is office superintendent. Dr. Braganza, director of animal husbandry. Shri Lakshmanan, Chief Electrical Engineer, Shri Orlan Rodriguez, Director of Agriculture, Shri Manohar Disolkar, Director of Archives, and Shri M.S. Mardolkar, BDO. Because he nawa kidak na? इतले 6 जाणांक extensions दिल्यात. ही तुमच्या रिप्लायन कित्याक ना? Besides, on contract basis, we have appointed one Srimati Shagun Pednekar in GMC. She is office superintendent. Magir Vinayak Kuttikar, junior scale officer, and Alan Disa. अशे 3 जाण on contract basis. Speaker sir, replies are showing different. Can we know the policy in place from your side? ना माहिती कितें? Speaker sir, there are certain guidelines. मातशें आयकून घे. What are the guidelines? एखादो रिटायर जाता आणि फाटल्यान ऑफिसर तयार जाल्लो ना. If there is no enough ripe officer, then he can be considered as for extension. That is one thing. Number 2, the extension that is proposed for a particular officer, that retiring officer need to have outstanding merit. Better कोणाक दिनात. Number 3, राव रे हांव उलयता न्ही. Number 3, ताचो बॅकग्राऊंड बरो जावो, and there should be no vigilance cases. हे सादारणपणे निकश दवरून कोणाक एक्सटेंशन दिवपाचें आसात जाल्यार दिलें वता. हांवें एक्सटेंशनां सुद्दां आतां वर्साची दिवंक ना, बिकॉज कोणाक तरी एक्सटेंशन दिलें जाल्यार फाटलो रखडटा. पूण एखाद्या वेळार जर क्वॉलिफायड मनीस फाटल्यान नासत जाल्यार 3 म्हयन्या खातीर, 4 म्हयन्या खातीर एक्सटेंशन्स, वॉट एवर एक्सटेंशन्स गिवन आर इन मंथ्स, नॉट इन इयर. वर्साक एक्सटेंशन कोणाक दिल्लें ना. मागले आसात डिपार्टमेंटान, पूण हांवें दिता आसतना 6 म्हयने, 3 म्हयने, 4 म्हयने अशे दिल्ले आसात. त्याची कॅपॅसिटी पळोवन तुमी दिता न्ही. विष्णुदास आर्लेकर म्हणून सीओ बिचोलच्या म्युनिसिपालिटीन अपॉयंट केलो. कितें तेजे कडेन आसलें, ताका कितें खबर आसलें म्हणून दिली ताका तुमी? स्पीकर सर, तो करप्ट मनीस. जो क्वेश्चन पावला मरे, हांव पर्सनली जरी त्या मनशाक नकळो आसत तरी BDOच्या बाबतीन म्हज्या म्हायती प्रमाणे देर आर 7 वेकंट पोस्ट्स ऑफ BDOs, आणि देर वेर 2 नेम्स प्रपोज फॉर एक्सटेंशन. तुवें घेतले ते नांव एक, आणि एक तेचे सरनेम नायक म्हणून. त्या दोगांयक दिवपाचें अशें ठरयलें, पूण नायक ऑन हेल्थ ग्राउंड ताका दिणें शक्य जालें ना, त्यामुळे ताका दिले. तो कितें व्हडलो कर्तृत्ववान म्हणून न्ही, फाटल्यान कोण नासलोच. आणि वेकंट पोस्ट दवरप आज सुद्दां
एक BDO 2-2 तालुके सांबाळटात. नवीन BDOs have been the process of recruitment by GPSC has been started. It has been in progress. It is almost completed and 7 people have been recommended. तांचो procedure चालू आसा. म्हाका दिसता as and when the appointment is done, तांचे medical वगैरे ह्यो गोष्टी जावपाच्यो आसात. त्यो जाल्यो की we will see that every taluka gets independent BDOs. त्याच्यानंतर ह्यो गोष्टी उरच्यो ना. डिपार्टमेंटामध्ये सारखी रिप्लाय Because according to informations and RTIs, 37 officers have been given extension. I want the Chief Minister to confirm and give me, I will give the reply to him. But last question. Chief Minister an एक उतर म्हणलें की extension आपण 4 महिन्यांनी दिता. हुंय तरी Chief Minister दिसोलें की जायत लोक आख्खो गोंयचो जायते ऑफिसर रावले की extension बंद कर म्हूण. I want to know from the Chief Minister whether he will stop extensions. Because the people of Goa want to know. There are a lot of people who call us. Zait log phone matta officer extension dita nam kitkon kaam kar kaimo. I want to know whether Chief Minister is giving an assurance ki all employees have got a fixed age of retirement. And an extension diu ba na lan officer koi soron nahi. And diu ba na. So I want to know from the Chief Minister what he's doing. Speaker whether sir, he's giving an assurance or not. Speaker sir, हांवें सरकारची भूमिका सांगली. एक मिनिट. ज्या भूमिकेत फाटल्यान जर क्वॉलिफायड मनीस नासलो जाल्यार एक्सटेंशन दिवपाची एक गरज पडटा. क्वॉलिफायड नासलो जाल्यार फॉर इन्स्टन्स एनिमल हजबंड्रीचो डायरेक्टराक आमी 4 म्हयने एक्सटेंशन दिला. फाटलो क्वॉलिफायड नासलो. आतां एखाद्या आमदाराक एखाद्रें आश्वासन जाय अशें ब्लँकेट आश्वासन दिवप जावचें ना. आय कॅनॉट गिव ब्लँकेट एश्युरन्स. केस टू केस स्टडी करूंक जाय. नवीन मुख्यमंत्री मेळ्ळो म्हणून कितेंय ब्लँकेट आश्वासन हांव दिवचो ना शाण्या. ओके Speaker sir, फुडल्या Speaker sir, ruling benches आख्खो लोक चोयता. बरें आस न्ही तांकां. Lot of people extension are given for wrong people also. I am telling you, let the Chief Minister also say that he has given all extensions correctly. या विशयाचेर गोरजेवंता दिल म्हूण Chief Minister सांग न्ही. या विशयाचेर डिस्कशन जालें. सगळ्यांक सांग न्ही. टीव्हीत लोक चोयता. म्हाका दिसता ह्या सभागृहान प्रश्नोत्तर बरें आसता. प्रश्नोत्तर करचे बेटे आरोप करचे न्ही. स्पीकर सर दोतोर मेळना. शाणे बस रे. लोक आम फोन मारता तेका लागून उलयताय. निवडून हाडल्या हिंग उलोवपा आरोप करपा न्ही. स्पीकर सर डॉक्टर्स डू नॉट कम अंडर द पर्व्यू ऑफ पर्सनल. पण खूब दोतोरांक आमी एक्सटेंशन दिल्लें आसा. ना जाल्यार हॉस्पिटलांक दोतोर मेळनात न्ही. आमी 60, 61, 62 जातकीर दोतोरांक आमी एक्सटेंशन दितात. सगळ्या PHCसून CHCसून मागण्यो येतात. आमकां दोतोर ना एक्सटेंशन दिवचें पडटा. आनी त्यामुळे अश्यो गजाली अशाक तो आयकता तो कितें तरी दुसऱ्यांच उलयता. चड तो कोणा कडेन फोनार उलयता. ताका आयकचो ना जाल्यार उत्तर दिवचो काय अर्थ ना. फुडलो प्रश्न श्री विश्वजीत राणे. प्रश्न विचारपाक आनंद. I may be permitted to ask LAQ 2B. 2B. Speaker sir, LAQ. Well, the answer. Speaker sir, answer as per tabled. Speaker sir, we just discussed, I just will take 30 seconds on this issue, is that I had made a specific question asking the government the total number of people employed on contract basis from 2012 till date. So the answer was given not, so you have said you will be talking to the concerned officers. Coming to the question of personnel, I would like to know from the Honorable Chief Minister, Speaker sir, directly under the administration of the Personnel Department, a Human Resources Development Corporation has been, a society has been formed. I would like to know from the Chief Minister categorically, are these boys who are recruited under this society, is there any definition of their employment? Are they contract employees or are they not contract employees? This is my first
स्पीकर सर, जे लोक सोसायटी कडल्यान अपॉइंट जाल्ले आसात ते सोसायटीचे लोक, ते सरकारचे लोक नाही. स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्रीन स्पश्टीकरण दिला की हे लोक जे एम्प्लॉय जाला हे सरकारी कर्मचारी न्हू, ते सोसायटीचे एम्प्लॉय. ह्या सरकारी कर्मचारी जे जे भुरगे सोसायटी अंडर काम करता हे केन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट परमनंट जातले काय ते सोसायटीचे अंडरूच उरतले? आनी जर जाता जाल्यार तेजो टायम फ्रेम कितें? स्पीकर सर, एक म्हणजे सरकार कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस पोस्ट क्रिएट करिना. जे सोसायटीचे आसात ते सोसायटीचे, सोसायटी कडल्यान बेनिफीट मेळचे, जॉब सिक्युरिटी मेळची, पगार थोडोसो वाडचो, पगारांत इम्प्रुवमेंट मेळची म्हणून आमी कॉर्पोरेशन नोटिफाय केले आनी कॉर्पोरेशना सकल बराप चल्ला. स्पीकर सर, मुद्दम आमचो मित्र विश्वजीत बाब तेवटेच्यान प्रश्न विचारता म्हणून हांव एक गजाल सांगता. ह्या सरकाराक जितली बारीक मनशाची काळजी आसा तितली म्हाका दिसना फाटल्या काळांतल्या खंयच्या सरकारांक आसली अशी. आनी म्हणून हेल्थ डिपार्टमेंटांत मलेरिया वर्कर्स आसले. There were 58 number of. Sir, I would like to malaria raise a workers. point of order. This is not relevant to my question. I am asking a very It targeted. is, it is relevant, my friend. No, Speaker, sir, I would like to raise. I would draw your attention of the chair. No, you cannot reflect on the past. I am asking you a present tense question. You are trying to reflect past, but I was the health minister of the past. Speaker, sir, I would like. No, but the question is that I am not getting into a debate of. I am on a very specific point. I am not even making allegations. I want clarity. फाटल्या गोष्टीचे मलेरिया वर्करचे किती झाले तुमच्या सरकारने रेग्युलराइज केले आयन सारखे केले नो विषय तो नो ना सर मी रेग्युलराइज केले. I am raising a point of order. You have to give me some sort of a thing. I am asking a specific question. I don't want to know what I did in the past. I know what I have done in the past. Okay, I just want a specific question. He has answered two. I have a third supplementary. Because sir, I am answering the question which he has posed. बारीक मनशाचे आणि सामान्य मनशाची काळजी घेणार हे सरकार आसा आणि म्हणून हांव दाखले दिता आणि इतिहासातून शिकूंक जाय, इतिहासाचो अनुभव घेवंक जाय, इतिहासातून शिकूनच आमकां फुडें पावलां घालूंक जाय. जीएमसी असणारे 198 कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस. सभापती माशे म्हाका हांगा उत्तर गावना. मान्य मुख्यमंत्री कडेन हांवें प्रश्न फोकस मारलो. नाव तुम्ही म्हाका इतिहास सांगल्यार प्रश्न हांव तेंचे आय एम नॉट डाउटिंग हिज थिंग. ही हॅज नॉट बिल्ट अप दिस सोसायटी. आय एम नॉट इवन क्वेश्चनिंग. आय एम आस्किंग अ व्हेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन विथ स्पेसिफिक इंटेन्शन. येस, समाधान जावंक ना जाल्यार सांगात तुम्ही. समाधान कशें जातले तुम्ही जर फाटले इतिहास काडूंक लागले? समाधान प्रश्न द्या. स्पीकर सर, फाटली इतिहासातली गजाल सांगलेल्या इट इज नॉट डॉक्युमेंट. हांव इतल्याच खातीर सांगता की ह्या सरकारचो बारीक मनशा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन कितें आसा. हो मेडिकल कॉलेजींतल्या क्लास 4 198 लोक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसले, पोस्ट क्रिएट जाले, भलतेकूच घेतले, तांकां थंयच दवरले. आज हेंकां पेटोवन घालपाक रस्त्याचेर खूब जाण आसात. स्पीकर सर, जे सोसायटीचे लोक भायर बसल्यात तांकां पूर्ण तरेचे म्हजे कडेन उलोवणे जाल्ले आणि ताणें कॉर्पोरेशना सकल तांकां घेवपाची वेवस्था जाली. मेनी ऑफ देम हॅव जॉयन्ड. काही लोक वचून ताका फुलयतात, पिनयतात आणि त्यामुळे जर ते ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाकडे वचत ना. उत्तर गावाना म्हाका उत्तर गावाना. 2 सप्लिमेंटरी मागल्यो आणि हांवें जे केला ते 70च्या लोकांक खबर आहा. हे आतां टीव्हीचे 70चे भुरगे पळयले तांकां बरें उत्तर तुमी सांगले ते म्हाका बी बरें पडलें की म्हाजें काम तितकें सोंपें पडटा. तिसरें उत्तर तुमी जेन्ना म्हणटा हांव तुमचेर आरोप करिना. मान्य मुख्यमंत्री तुम्ही काय गोष्टी बरोबर सांगतात, बरोबर आहा, पूण हांवें बी म्हाज्या दृश्टीन एक विरोधी म्हणून तुमचो विरोधी न्हू, सरकाराचे नितीचो विरोधी. आणि मुख्य म्हणजे सभापती मातशें हांवें पॉयंटेड 2 विशय मांडल्या आणि आमच्या लोकांक बी कळपाक बरें की हे तुमी जे सेकंड सप्लिमेंटरीचो मान्य मुख्यमंत्री उत्तर दिला की हे सोसायटीचेच अंडर रावतले. हे एक बरें जालें, कळपाक स्पश्टीकरण गावलें. तिसरो विशय, गोवा कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सोसायटी जे ह्याच सरकार पयले फावट स्थापन केल्ले, सरकार पेपरान आर्टिकल येतात